नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारत आनी नेदरलँडा मजगती घोषीत जाल्ली नवी भागीदारी हो महत्वाचो इतिहासीक खीण आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. लोकशाय, सुशासन आनी समान मूल्यांच्या संवसारीक चेपणांक तोंड दिवप सोंपें जातलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. दोनूय देशांमदली भागीदारी, सहकार्य आनी इश्टागत अदीक घटमूट जातली असो विश्वास नेदरलँडाचे प्रधानमंत्री रॉब जेटन हांणी उक्तायला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नेदरलँडाचे प्रधानमंत्री रॉब जेटन हांचे वांगडा द्विपक्षीय चर्चा केली. हेग हांगाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या अधिकृत राबित्या घरात ही बसका जाली. त्या वेळार ते उलयताले. हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए. इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है. इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेदरलँड भेटे मजगती भारताच्या सांस्कृतिक दायजा संबंधित एक महत्वपूर्ण इतिहासीक खीण घडला. नेदरलँडान नामनेचो अनाई मंगलम ताम्रपट म्हळ्यार लायडन ताम्रपट भारताक उपचारीकपणान परतून दिलो. हो इतिहासीक ताम्रपट सुमार 300 वर्सां पयलीं डच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात युरोपात व्हेल्लो. त्या उपरांत तो ताम्रपट लायडन युनिव्हर्सिटीत दवरिल्लो. 11व्या शेंकड्यांतलो चौलकालीन हो ताम्रपट तामीळ इतिहास आनी चौल साम्राज्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक दायजाचे प्रतीक अशें मानतात. ह्या संचात 21 व्हड आनी 3 ल्हान ताम्रपट आसात आनी ताचे वयलो मजकूर चड करून तामीळ भाशेंत बरयला. Of friendship and of trust between the Netherlands and India is extremely important, and seeing that this contribution, this restitution has such an important value to Prime Minister Modi simply underlines how important he also thinks this strengthening of ties of friendship is. So it is very much welcomed by us, and we see it as a very, very important signal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्वीडन भेटेविशीं भारताचे स्वीडनातले राजदूत अनुराग भूषण हांणी खासा म्हायती दिल्या. भारत आनी स्वीडन मजगती नवाचार, ग्रीन टेक्नॉलॉजी, वेपार, संरक्षण सहयोग ह्या सारख्या महत्वाच्या मुद्द्यांचेर दोनूय देशांमदी कबलाती जावपाची शक्यताय आसा अशें अनुराग भूषण हांणी उक्तायला. प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी. ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा. न केवल निवेश का संचार हुआ, व्यापार बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई. इसके अलावा हम लोगों का कई सारा और एजेंडा था, उस पर भी काफ़ी प्रगति हुई. जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एजेंडा, इस सब पे भी दोनों प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद एक लीड आईटी प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें करीब 50 के करीब देश और ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आयज गुजरातात आसात. तांणी मिलियन माइंड्स टेक पार्क आनी ग्रॅमी सिटी ह्या दोन महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचे उक्तावण केले. नवतंत्रज्ञान, नवाचार, निवेश आनी शारी उदरगत हांचे संबंधीत हे प्रकल्प महत्वाचे आसात अशें उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री अमित शहा हांणी सांगले. नागरी साधन सुविधा निर्मिती मळार सरकार संवसारात मुखार आसा अशें तांणी स्पश्ट केला. समय पर सरकारों ने इसके अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी मदद की है. इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब मेरा सिर्फ भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, नीतियों का निर्माण, एनवायरनमेंट, फाइनेंस की व्यवस्था, सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच और वाइब्रेंट गुजरात जैसे मंच देकर गुजरात के इंडस्ट्रियल विकास को हमने बहुत आगे बढ़ाया है. पूरी दुनिया इसका स्वीकार करती है. मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, पोर्ट्स,
लॉजिस्टिक, ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, ये सभी क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। मगर अब बारी है गुजरात को सर्विस सेक्टर में भी टॉप 1, 2, 3 में ले जाने की। तिरुवनंतपुरम ते हजरत निजामुद्दीन ह्या राजधानी एक्सप्रेस रेल्वे गाडयेच्या कांय डब्यांक आज सकाळी राजस्थानातल्या कोटा लागसार उजो लागून अपघात जालो। लुनी-रिचा आणि विक्रमगड स्थानका मजगती गाडयेच्या B1 ह्या डब्याक उजो लागलो। तातूंत AC 3 टायर आणि स्लीपर डबे पुरायपणान लासले। रेल्वे प्रशासनाच्या जागृतायेक लागून सगळ्या प्रवाशांक सुरक्षीतपणान भायर काडपाक यश मेळ्ळां। NEET म्हळ्यार नीट पेपर फुटी प्रकरणात CBIच्या पंगडान आयज नांदेडात धडक कारवाय केली। मुखेल दुबावीत शुभम खैरनार हांच्या कार्यालयाची तपास पथकान झडटी घेतली। नांदेडात विद्युत नगर वसाहतीत ताच्या राबित्या घरा वचून शुभम खैरनार हाच्या घरच्यांची लेगीत पंगडान चौकशी केली। ह्या कुटुंबान व्हड रकमो दिवन पेपर खरेदी केल्ल्याचो दुबाव आसा। फोंडा इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशनाच्या कम्युनिटी फार्मसी विभागान गोवा राज्य फार्मसी काउन्सिल हांच्या जोड पालवान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात कार्यरत फार्मासिस्टांखातीर प्रादेशीक अधिवेशनाचे आयोजन केल्ले। ह्या कार्यावळीचे उक्तावण अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो संचालिका श्वेता देसाई हांच्या हस्तुकी जाले। आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर राज वैद्य, सचिव रत्नदीप कुडतरकर आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। व्यावसायिकतेतल्यान उदरगत ह्या संकल्पनेचेर हे अधिवेशन आयोजित केला। गोया सयत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातले फार्मसी धनी, कम्युनिटी फार्मासिस्ट आणि हॉस्पिटॅलिटी फार्मासिस्ट असे मिळून 450 प्रतिनिधी हातूंत वांटेकार जाल्यात। ह्या वेळार FDAच्यो संचालिका श्वेता देसाई हांणी मार्गदर्शन केले। इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशनाचे अध्यक्ष डॉक्टर राज वैद्य हांणी ह्या अधिवेशनाच्या आयोजनाविशीं अधिक माहिती दिली। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दक्षिण गोंयांतल्या केळशी बाणावली ह्या दर्यादेगेक भेट दिवन थंयच्यो साधन सुविधा आणि सुशोभीकरण कामांची पळोवणी केली। दक्षिण गोंयांत येवपी पर्यटकांक खातीर अदीक बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा हेतान ही पळोवणी केल्ल्याचे तांणी सांगले। ह्या वेळार पर्यटन संचालक केदार नाईक, केळशीचे सरपंच डिक्सन वाज, शेक मालक संघटनेचे अध्यक्ष क्रूज कार्दोज तशेंच पर्यटन खात्याचे हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। पर्यटन मंत्री खंवटे हांणी पर्यटन मळावेल्या वेगवेगळ्या घटकांवांगडा चर्चा केली। गोंय हे देशातले मुखेल पर्यटन थळ आशिल्ल्यान पर्यटकांक बऱ्यो सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवप गरजेचे आसा अशें मत मंत्री खंवटे हांणी ह्या वेळार उक्तायले। बाणावले पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी जेट स्की रायडाचो अणभव घेतलो आणि उपरांत तांणी खबराकारांकडेन प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। टुरिझम म्हणटकच सगळ्या गांवांनी पावता, शोरार पावता आणि हांगा आमी कावेलसी आमचो सरपंच बाब डिक्सन वाज he has always been raising issues, proactively be taking up lot of issues on himself आणि करूनच सांगता आपण हे केलां म्हणून and whatever support is required we have been giving him. ताच्या मतीन आशिल्लें की आमी although this is one of the premier destinations of tourism, certain elements need to be added. The Department of Tourism or Director Bab Kedar Naik has already initiated a lot of things which we have already spoken with a plan. But एक first hand information मेळपाक साउथ गोवा विजिट आसतना हांवें डिक्सन बाबाक सांगिल्लें की we'll personally come and see तुझ्या मतीन कितें आसा, मनान कितें आसा, and will execute it. Certain things from him in terms of improvised infrastructure for toilet, shower, other things what he has noted, pathways, entrance to the beach, whatever he has put across, our team has noted it. आणि जाता येता ह्या सिजनाच्या पयलीं तरी विल ट्राय अँड इम्प्लिमेंट मोस्ट ऑफ दीस इश्यूज अँड एड्रेस देम सो दॅट कावेलोसी सारकेलो बीच म्हणजे हांगा आनी मोबर आनी कावेलोसी म्हणल्यार मेजर ऑफ द क्राउड। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।